आपाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या अस्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सव्या आसूं. आयज आमी भाग्योन पेद्रू आनी पावलो ह्या महादूताची दबाजीक परब समोर ओंपता. जोरी जेजून तांकां एक एकल्याक आपणाक जाय ते परी वेंचून काडले, तोरी तांकां तेच मिसाव दिवन पाठयले. जोरी पवित्र आत्म्याची मागणी तांकां विशेश तरेन फावो जाली, तोरी दोगांयनी तोच संदेश परगट केलो. जोरी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांणी शिवबोतमान परगट केले, तोरूय तेच जेजू क्रिस्त खातीर ताणें मार्तीरपण भोगलें. आयज ह्या महादूताची मोगान आनी भक्तीपणान आमी उगडास करता तेन्ना आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा यात्रेकार भावताचे फोलेर बोरवेशाचे. भाग्योन पेद्रू जुदेवा मदें भावात परगडटलो जाल्यार भाग्योन पावलू दुसऱ्या धर्माच्या मनशाक मदें भावात परगडटालो. पूण दोगूय बोरवेशाचे फुलेर जावन जायत्यांक तांणी जेजूशी हाडली. ताचो उगडास करतना ताची देख घेवया. आमच्या जिविताचे यात्रेंत आमचो भावताचो जेवया आनी निराशी जाल्ल्या समाजान बोरवेशाचेर फोलेर जावन जेजूचे गोवाय जावया. आयज पवित्र सभा भाग्योन पेद्रूची दोमतीचो दीस समोरता, डे ऑफ सेंट पिटर्स पेन्स. ही भाग्योन पेद्रूची दोमतीची संस्था पायप साहेबाच्या मार्गदर्शनान संवसारांत आसलेल्या दुर्बल आनी गोरजेवंत लोकांक आदार दिता. हे संस्थेक आमचो मागण्याचो आनी दुडवांचो आदार दिवन ह्या बऱ्या वावराचेर देवाची कृपा मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मेरेक सगल्या देता आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं नोती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
देवा देवा देवाचे शेळे शेळे रूपाचे बाप काय आमची कापुको तुम बापाच्या उजव्या गोष्टीचे मागणे ऐकून घे. पवित्र आत्म्या सांगाते प्रार्थूया. आमची जोण एकल्याची मागणी हे मागण्यांत उगडास करून घालुया. सोर पदवीदार देवा, भाग्योंत पेद्रू आनी पावलू तुझे दोरदुतांची दोबाजीक परब समोरमूंक आमी आयज संतोशान एकठांय जाल्या. ताचे मण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेक सुरवेक बाळ तेचें देणें तुवें तिका फावो केलें. ताची शिकवण आमी सदां सर्वांत पाडूंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमचे सुमयाचे पुता येजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआमाच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें सुदैवाक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें खूब नासलोल्या उंड्याचें परबेचें दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोनकोनींत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे परबे उपरांत पोजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोनकोनींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोजे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकलींनी बांदलोलो आनी पारेदार बोनकोनीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, बेगीन उठ. थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुजो वानो घाल. पेद्रून तशें केल्ल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पार्याचो पयलो
आनी दुसरो जागो उतरून शारान पावयता त्या लोखंडाच्या दारवोट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सोरून ते एक आखो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोदलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतर हें. आमी जबाब म्हणटल्या सगळे म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळयान सोकलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोवतीं वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोडटा तो मनीस बागी. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. भाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयल्लें दुसरें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची वाट आसली ती हांवें धांवन काडली. हांव सांबाळलोलो. शेकी म्हाका दवरलोलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत म्हूण सोंबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्याकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली. आनी
शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नुस्त्याकूय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सुर्गीच्या राज्यान म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचे उतोरे. उद्गार. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे ताचे जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजारच्या प्रांतांत येतो जेजून आपल्या सिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण इस्नान दातार जिवां, कोण कोण एलिजा, दुसरे जेरेमियास प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशें तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशें तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भुरग्यांनो, आयज कोणाची परब करता आमी? पेद्रू आनी पावल, दोरदूत. खंयचेय गोरजेंत वचों आमकां हे दोगांयच्यो मुर्ती दिश्टी पडटात, पेद्रूची आनी पावलूची. दाखयशात हांगासर पेद्रूची खंय आहा ती? आमचे आल्ताराचे खंय आहा मुर्ती पेद्रूची? Image of Saint Peter. Can you see here on the altars, this altar or this altar? मेळ्या कोणा मेळ्या? दिश्टी पडल्या? पेद्रूची दिश्टी पडल्या? कितें आहा पेद्रूच्या हातांत? चाव्यो. आयचो वांजेल चाव्यो. हांव तुका चाव्यो दितलो. चाव्यो. पावलूची दिश्टी पडल्या तुमकां? कितें आहा हातांत? कितें आहा हातांत? तोरवार. व्हडली म्हाज्या हेची मोदें तोरवार. ही पावलूचीच. इज ऑल्सो सेंट पॉल. ही पावलूचीच. कित्याक ती तोरवार कोणा मारलो ताणें? ताच्या हातांत तोरवार कित्याक? कोणा मारलो ताणें?
तो देवाचो उतराचो चड मोग करी. जें ताणें उलयलो आनी ताणें बरयलें तें कोणेंच ताका सांगूंक ना. गॉड रिविल्ड हिम. देवान सांगलें ताका, हें उलय आनी हें बरय. आनी ते पासो तो म्हणटा, देवाचें उतर एका तोरसादे भाशेन, लायक ए सोड, दोनी हातीन पाजलेली. देवाचें उतर इतलें पावरफूल न्हय फकत आमच्या मांसांत पण आमच्या हाडांत रिगता, हाडांत पासून रिगता. सो सोड, तोरसाद, इतलो पावर देवाचो उतराचो पावलो सांगता. जें कितें हांवें बरयलां आनी हांवें परगट केलां, देवान सांगलां म्हाका, कोण लोकांक सांगूंक ना, देवान कळयलां म्हाका. हें बरय आनी हें परगट कर. आनी उतराक इतलो पावर आहा, तोरसादी भाशेन आमचे न्हय मांसांत, आमच्या हाडांत रिगता. इतलें पावरफूल देवाचें उतर पावलो सांगता. तर म्हणजे भुरग्यांदो एक खबर मेळटा आमकां, जेन्ना रोमाक धुमाळो सुरू जालो, पर्सिक्युशन, धुमाळो सुरू जालो, जेचे पाटलावदाराक पर्सिक्यूट कोत्ताले. आनी तेन्ना कोणें सांगलें पेद्रूक, तूं पळून वच, तूं पळून वच, रोमाचो भायर सर. आनी तो भायर सरूंक वेतालो. भायर सरूंक वेता आसतना ताका जेजू दिश्टी पडलो, कांदार कुरीस घेवन. कांदार कुरीस घेवन जेजू दिश्टी पडलो. आनी तेन्ना ताणें विचारलें, जेजू तूं खंय वेताय कुरीस घेवन? हांव कुरीस घेवन पोत्तून मोरूंक वेतां. तूं पडून वेताय न्हय? तसो हांव पोत्तून मोरूंक वेतां. आनी उतरां आयकूतच पेद्रू पोत्तून आयलो. पोत्तून आयलो. धुमाळो सुरू जालो. म्हाका धुमाळो नाका, कोश नाका, पडून वेतालो. रोमांतलो भायर सरतालो. आनी वाटेर जेजू मेळ्ळो ताका, आंदार कुरीस घेवन. आनी जेजू लागीं ताणें विचारलें, गुरुजी तूं खंय वेताय? मिस्त्री तूं खंय वेताय? हांव पोत्तून मोरूंक वेतां. ता गोमलें, हांव पळोवंक वेतां म्हणून हो मोरूंक वेता. आनी पोत्तून आयलो आनी विस्वाशी रावलो जेजू वेळान बाद. तर आयज दोग आपोस्तलांचें आमी परब करता. वी आर कॉल्ड देम पिलर्स ऑफ द चर्च. खांबे इगोज मातीचे, खांबे इगोज मातीचे. आमी जाणाव पेद्रूचो भाव कोण? पेद्रूचो भाव कोण? हू इज ब्रदर ऑफ पिटर? पेद्रूचो भाव कोण? पेद्रूचो भाव एंड्रू नांव आयकलां तुमी? आंद्रे पेद्रूचो भाव. आंद्रे आनी जुआंव आपोस आहले जुआंव बातिस्ताचे. आंद्रे आनी जुआंव आपोस आहले जुआंव बातिस्ताचे. आनी जुआंव बातिस्त आतां ताचो वेळ पावलो म्हणल्यार मरपाचो, हो संवसार सोडून वचपाचो. हे म्हज्या आपोस्तलांक, म्हज्या सांगात्यांक हांव आतां जेजूच्या आदीं करतलों. आय वील शो देम जिजस. आनी हेच्याक जॉन बातिस्ट आनी आंद्रे आनी जॉन उबे आहले तेन्ना जॉन बातिस्ट सांगता ताका, जेजू पासार जातालो त्या वाटेन, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आनी तेन्ना आंद्रे आनी जॉन जेजू फाटल्यान गेले. आनी जेजून फाटल्यान ओडोन पयलें, म्हज्या फाटल्यान कोण येता तें पयलें. आनी विचारलें, कितें जाय तुमकां? गुरुजी आमकां सांग, तूं खंय रावताय? खंय रावताय? आनी जेजून कितें जबाब दिलो? खंय रावता म्हूण सांगलें? हे आनी पळय, हांव सांगोना खंय रावता तो, हे आनी पळय.
आनी ते गेले जेजू फाटल्यान गेले ताजेशी रावले दिसभर रावले जेजू कोण बोवलो जेजूक जाय आसलें हांव कोण तो तुमी अणभवलोलो आनी जेजूशी रावले आनी आयले हेतूच आंद्रेन आपणाचे बाग सिमाक सांगलें ताजें नांव सिमा पयलें नांव आमकां मेसियास मेळ्ळा आनी पेद्रू घेवन जेजूशी गेलो हो तो मेसियास दाखयलें आनी जेजून पेद्रूची नदर घालून म्हळें तूं आतां नुस्तें धरताय हे फुडें तूं मनशांक धरतलोय हे फुडें तूं मनशांक धरतलोय आतां तुका सिमा म्हणटात मागीर तुका पेद्रू म्हणटले पेद्रू म्हणजे केफास फातर सांगूंक सोदता तुजेर हांव पवित्र सभा बांदतलो हे आदी फुडें सांगता ताका तूं फातर आनी फातरीचेर हांव पवित्र सभा बांदतलो तर हें पयलें भिडांत बांदप दुसरें आयज आमकां दिश्टी पडटा जेजू थोडो टायम जालो म्हणटच सिसालां विचारता लोक म्हाका कोण सोदता कितें म्हणटा म्हजेर ते सांगतात कोण जेरेमियास म्हणटा कोण एलियास म्हणटा कोण एक आदलो प्रवादी परतून आयलो म्हणटा बरें आहा तुमी कितें म्हणटात हांव कोण म्हणटात आनी तेन्ना पेद्रू उलयलो तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत आनी हो जाबाब जेजू कितलो बरो लागलो आनी जेजून म्हळें हें मासा रोगतान न्ही पूण स्वर्गार आसा म्हज्या बापान तुका कोडीत केला हें मनशांनी तुका कोडीत करूं ना म्हज्या बापान जें मनान घातलां हें आन्सर कर तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत आनी तेन्नाच जेजू ताका भास दिता तूं कोडप ह्या कोडपाचेर हांव पवित्र सभा बांदतलो तर पेद्रूची खबर आमकां हे भाशेन मेळटा उपरांत पेद्रू आमी जाणाव जेजू मिसाची खबर उलयतालो जिवांचे 6व्या मिसाची खबर बरयतालो उलयतालो मीस आमी जाणाव चोग जावं शिव वर्तमान बरयणार आहात कोण ते फॉर द गॉस्पल रायटर्स मॅथ्यू मार्क लूक जॉन म्हणटच मॅथ्यू मार्क लूक मिसाचेर उलयतात निमणे जेवणार देवान मिसाची भेट घडली आमचो उजवाडाचो मिस्तेर 5 मिस्तेर पूण जिवां बरयना जिवां निमणे जेवणार कितें केलें म्हणटा निमणे जेवणार कितें केलें म्हणटा जिवां कोण सांगशी कितें केलें म्हणटा कितें केलें जेजून निमणे जेवणार मिसू घडलें कितें केलें सिसाचे पांय धुले मेजा वयलो उठलो आवरण काडलें बेडाक ताणें तुवालो बांदलो आनी सिसाचे पांय धूंक लागलो पूण मिसाची खबर जिवांव 6व्या उलयता केन्ना हें जेवण केलें जेजून 3 जेवणां केलीं पयलें जेवण जुद्यां मोदें केलें जूंय दादले सुमार 5000 आसले दुसरें जेवण जुदेवनूय त्या लोकां मदें आसलें मोदें केलें 7 उंडे थंय दादले 4000 आसले दादले 4000 आसले पयलीं 5000 आसले 4000 आसले आनी निमणें जेवण जेजून सिसां बराबर केलें निमणें जेवण मिसाची भेट घडली तेन्ना म्हणटच पयलें जेवण केलो तेन्ना जुद्यां मदें दादलेच 5000 आसले ते भायर आनीक लोक आहलो आनी आमी हिशोब केलो जाल्यार एटलिस्ट 14,000 लोक आहलो हें जेवण जातूच जेजू ताका
धाडटा वसा घरा तुमी आतां तुमी घरा वसा आनी शिसांक पोलतोडी धाडटा आनी पोलतोडी धाडटोच भिडांत बांदू दुसरे दिसा लोक जेजूक सोदता जेजूक सोदता मेळो पासून सोदता आनी मेळटोच जाता जेजू लागीं गुरुजी तूं खंय आहलोय जेजू खबर आहली कित्याक सोदता तो खंय आहलो तें सांगना पूण कित्याक सोदता ती खबर आहली काल जेवण दिलां तें आमकां आयजूय दी फाल्यांय दी पोरांय दी आनी काम करपाची आनी गरज ना पासत कुडीचे जेवणाची पासत जेजू सोदताले जेजू म्हणटा सरता ते काणा खातीर वावरूं नाका सरना ते काणा खातीर वावरा आमकां न्ही फकत कूड आहा आमकां आत्मा आहा वी गॉट बॉडी एंड वी गॉट सोल बॉडी एका दिसा मोत्तेली पूण आत्मा उत्तलो हें जेवण सुदात आत्म्याचें जेवण सुदात आनी आत्म्याच्या जेवणाची खबर सांगता जेजू जो म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना आनी म्हजे विस्वास दिवता ताका ताण लागची ना कोणाच्यान सतमानूंक जाता म्हणटा कोणाच्यान सतमानूंक जाता आनी एक एकलो जेजूक सोडून वेता फकत 12 जाण उत्तात शीस आपोस 12 जाण उत्तात तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी सतमानूंक तुमकां कठीण लागता यू आर फ्री टू गो हांव कोणाक फोर्स करिना म्हजेशी राव म्हणून कोणाच फोर्स करिना यू आर फ्री टू गो तेन्ना पेद्रू उलयता कितें म्हणटा पेद्रू त्या वेळार कितें म्हणटा आमी कोणाशी वेतले हांव तुजे सगळे सासणाच्या जिविताचे उतरां आहात आमी कोणाशी वेतले हांव तुजे सगळे सासणाच्या जिविताचे उतरां आहात आनी जेजू आन्सर करता ताका तुमकां 12 जाणांक विचून काडल्या की ना तुमचो मदलो एकलो देंवचार सगळे 12 जाण सतमान नात सगळे 12 जाणांक म्हजी बाट ना एकलो पाटलाव करता म्हजो पयशां लागून पयशांचो फायदो आहा ताका पाटलाव करता आनी ताचो शेवट जाता सतमानूंक ना जेजूचेर गोड घेवन मोत्ता भिडांत बांद तर पेद्रू म्हणटा कोणाशी वेतले आनी उपरांत भिडांत बांदो जेजू आमी जाणाव पेद्रू जेजू सर्गार येतच जेजू परगोटूंक लागलो पयलें वाचप आमी आयकलां जेजू परगोटूंक लागलो आनी ताका बोणकोणींत घालो सांकड्यो बांदल्यो आनी त्या वेळार रातचो दूत येता पवित्र सभा मागता तेजे पासत लोक ताच्या पासत मागता रातचो दूत येता ताज्यो सांकड्यो काडटा ताका गेट उगडटा आनी व्हरोन वाटेर घालता वच तूं घरा म्हणटच हीं अजापां तांचे सगळीं केली पूण जायतें तांणी सोंसलें इतलें सोंसलें की पेद्रूक कुर्सार मारलो आनी सांगलें पेद्रून म्हाका जेजूक मारला ते भाशेन मारिनाका म्हाका पांयां वयर काडून तकली सकला काडून हे भाशेन म्हाका मारा पावलूची खबर आमी आयकल्या भिणांत बांदू पावलू इगोजमातीक दुमाडो दितालो हुशार शिकलोलो गामालियल हाचे कॉलेजींत शिकलोलो आनी सगळे म्हणल्या भाशेन शास्त्र तो जाणा आहलो आनी आदल्यांच्यो रिती मोइजेसाचे कायदे जे कोण पाडिनात ताका दुमाडो दितालो धरून वतालो बोणकोणींत घालतालो पण एका दिसाक हें करूंक वेता आसतना दामास्काचे वाटेर ताका दर्शन येता विजन येता आनी हे विजना जाप आयकूंक येता सावलू सावलो कित्याक तूं म्हाका दुमाडो दिताय तूं कोण सेबा हांव नाजारेचो जेजू कितें करचें तूं वच
दामास्काक वच, थिंगा तुका एक मनीस मेळटलो. तो मनीस सांगतलो तुका कितें करूंक जाय तें. आनी दामास्काक वेता भिणान बांद. कुड्डो जाता तो. हें दर्शन येयला तेन्ना कुड्डो जाता. आनानियास म्हणलो एक मनीस ताका मेळटा. तो ताचें मागणें कोत्ता आनी मागणें करून ताची दोळ्यांतलें कितें पडटा आनी पोतून ताका दिश्ट येता. आनी हें जालें म्हणटच 3 वर्सां आराब्याक वेता आनी थंयसर आपणाची तयारी करता जेजूक परगटूंक. 3 ताणें मिशनार भोंवड्यो केल्यो. एक भोंवडी 2 वर्सांची, एक भोंवडी 3 वर्सांची आनी एक भोंवडी 4 वर्सांची. ह्यो भोंवड्यो ताणें केल्यो भिणान बांद. बोणकोणीन ताका जायते पावटी घातलो, जायते पावटी फातरायलो ताका, जायते पावटी तोणक्याचो मार घातलो, जायते पावटी ताका झेरमोण मारलें. आनी तरी आसतना उरलो, मरूंक ना. त्या ताका राखलो, मरूंक ना. आनी शेवटाक तो रोमांत बोणकोणीत आहलो. आनी बोणकोणीत सावन ही तिमोथाक कांयच आमी चीट आयकल्या ती चीट तिमोथाक बरयता. तिमोथाक एफेजाचो बिस्प ताणेंच ताका बिस्म केल्लो एफेजाचो. ताका चीट बरयता. हांव आतां जाणटो जाला, भिजलोली बोली जाला, जेजू पासून जायतें सोंसलां. धांवपाचें आहा ती वाट हांव धांवलो, वाट सांबाळ्ळो, धांवलो. धांवप हें उतर ताणें खंयसरलें काडलें. धांवप खंयसरलें काडलें, खंय धांवताले, खंय धांवताले, खंयचे कडचें काडलें उतर, खंय धांवताले. ऑलिंपीक गेम्स खंय सुरू जाल्यो, ऑलिंपीक गेम्स खंय सुरू जाल्यो. ऑलिंपीक गेम्स, हू इज गूड इन गेम्स, खंय सुरू जाल्यो. ग्रीस, एथेनाक सुरू जाल्यो. ह्यो ऑलिंपीक गेम ताणें पळयल्यो. ताच्या तेंपार चलताल्यो ऑलिंपीक गेम. पावलूच्या तेंपार ह्यो ऑलिंपीक गेम चलताल्यो आनी लोक धांवतालो. एक आयटम आहलो धांवपाचो. आनी धांवलो म्हणटच ऑलिंपीक गेमी जिखलो म्हणटच तुका एका झाडाच्या पानाचो कुरो कोत्ताले, कुरो कोत्ताले, ताका घालताले. ती कुरो मेळोंक जाय म्हूण जायती प्रॅक्टीस कोत्ताले. आनी तें उतर काडटा. हांव धांवपाचें आहा तें धांवलो, धांवपाचें आहा धांवलो. जरी तर ही पानांची कुरो कोत्ता, भावता हाल्याच्या दिसाक इतले तुमी धांवतात, स्वर्गराज्यांत जें काबार जायना, कितलें आमी धांवंक फावना, कितलो वावर करूंक फावना, स्वर्ग आमकां मेळपाक. आनी म्हणटा आयज तिमोथाक म्हणटा धांवपाचें हांव धांवलो आनी आतां म्हाका सुमी, आतां कुरो म्हाका दितलो, क्रावन, भावना तसली क्रावन म्हाका दितलो. हें आसा स्वर्गराज. तर भिणान बांद हे दोगूय आपोस्तांचे परब कोत्ता आमी. ताणें हो बोवाळ सांबाळ्ळो, जेजू गोवायकी दिली आनी आयज ताका आमी मान दिता. पेद्रू आनी पावल म्हणून आमी ताका मान दिता. उबे रावया, बाट जारुया. सत म्हणटावन देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांत आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, कामरेतान जल्मलो, 5 प्रकार जावन कोसस हक्का कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका जिवन जालो.
स्वर्गात चढलो उजव्या बसला सत्मंत पवित्रात्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात आत्मचें जिवन कोण सासणाची भाग्यवंत पेद्रूची आनी पावलूची दबाजीक परब आमच्या मिशनारी आपोवण्याचो आनी पालटलादारपणाचो आमकां उगडास करता जे परी ताणें भारताचे यात्रेकार आनी बोरवांशाचे फलेर जावन जेजू गोंयकी दिली तेच परी आमी यात्रेकार भारताचे फलेर बोरवांशाचे जावंक हे मागणी आमी देवाक उबारुया. आमच्या बापसाहेबान बिस्बांनी आनी पाद्रींनी आपल्या गोंदवालीक कार्या मनशा मोदें पाळतना आनी जियेतना आपलो भावार्थ जेजूचेर कोलावंक आनी ती रावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या शेल्यांक बोरवंशाचे फोलेर जावंक ते वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेन्ना समाजांत सोबोर कारोणाक लागून मनीसपण नपयत जाता तेन्ना धर्माचो जातीकातेचो वाठाराचो भाशेचो आदी भेदभाव पयसावन सगळ्या नागरिकांक एक सारकेपणान लेखूंक तांकां कोरो आनी नीज बोरवांचो फावो करूंक ती वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा आमी क्रिस्ती बावर्तांनी आमच्या गोराब्यान समुदायान फिरगोजीन आनी समाजांत बावर्ताचे गोवाय जावंक निराशिल्ल्या मनशा कुलांक बोरवंशाची फोलेर जावंक आमी वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बाबा आयज जेन्ना आमी भाग्यवंत पेद्रूचे दमदिदीचो दीस समरोपता तेन्ना आमच्या मागण्याच्या आनी दुदुवाच्या आदारांत बाप साहेबाच्या खात्या वरवीं संवसाराच्या गरजेवंताक आमी आदारचे जावंक वावुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची भोव मोगाळ बाप्पा जेजूच्या संवसारांत धाडून मनीसकुळाचो बोरवांसो तुवें जागयलो आनी जिवाळ केलो. आयज जेन्ना आमी पेद्रूची आनी पावलूची दबाजीक परब समरमता तेन्ना आमी भारताचे नीज गोंय सगळे वेळार आनी सगळे सुवातेर जावं आनी बोरवांसो किल्लावंक आनी शिंपडावंक वावरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C38 page number 44 C38.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या रंगात सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमचे बापा, आमी तुका भेटूंक काडल्यान ते दाना बराबर भाग्योन दोत्ता पेद्रूचे आनी पावलूची कोतकोतीत विनवणी तुका तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भोक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अयोशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुजे मां धरुतांक वंदिता आनी पेद्रू पावलू उचारलो सगळ्या वटी पावलून तेच भारताची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाशीणांतली घडलेली पयसभा चलोयली आनी चरोयली. पावलू तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परवीं क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें राष्ट्रां एकठायलीं. शेकीन तेच भारताक रोगतान साक्षी दिली ताणी आनी विस्वाशी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. एका ती संवसार सगळो उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी दुतां भोगतां संगाती मोहिमेचें किर्तन निरो तरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कुडी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया.
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गोशेतल्या आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले ते पयस बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोवडी बापा सिमा आमचे आदारी गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका इश्तागत मेल्ल्या समेस्ताक ते परजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याचे मै संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुखात आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणादर बापा सर्व नोंदणी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमचे सुम्यान मागणें कर शिकयलें. हें मागणें आमी सगळीं बापाचें नांव काडून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां स्वर्गार जाता तशी आमचो दिसपटो नियम तीच वेळा शिकाव. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयागण जिता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिलेक संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिलेक संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिलेक संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटात. त्या शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज
समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थूया. सर्वेस्परा पविसभेच्या एकवटान आमचे गुण्या बाराबोरचे बलिदानान आमी वांटो घेतला आनी ताची कुड्या रगत आमी शेवल्यांत. हे संस्काराचे गोटायेन आनी बागेंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विनवणेन सदांच पविसभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गुण्या काल तुका विस्वासी रावंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाडूंक तुजी कृपा मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. आयज भारताची जितली पेटयल्या आसय दोंगरी, आना फेर्नांदीस आनी फामील. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 33,700 रुपया. दाबोलीं कोपेलांत 1,000. सगळे जातात 34,700 रुपया. येता तो आयतार सादे काळाचो 14वो आयतार 2 मिसां बागेंत पेद्रू दोताचे संस्थेच्या वाराक भेटयल्लो आयतार. पयलें मीस 6:45 मांडावळ करपी लिटल फ्लावर ऑफ सेंट रिजा समुदाय आनी दुसऱ्या मीस 8:30 वरांचेर मांडावळ करपी दोतोनीची भुरगीं. भुरग्यांक मीस आनी दोतोन. पवीस संस्काराचे बोजवण बुधवारा दिसा सांजे 6:30 वरांचेर आनी शुक्रार दिसा सकाळीं 6:30 वरांचेर. आयताराचें मीस आमकां सोनवारा इगोजेन 6 वाजता आनी दाबोलीं सांताक्रूज कोपेलांत 6:30 वाजता जातलें. आमचो सांजेवन जाला संस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडपी फिरगोचे तरणाटे आनी दाबोलीं सॅक्टर सय लोकांक आमी दिनवासता म्हळ्या भाशेन वाकणटाव हें काम बरे भाशेन केलें म्हणून आनीक युवताकूय भोव करून आमी वाकणटाव. आमची 400 वर्सां इगर्जेची हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटाव. क्रिस्ती उत्सव बायरेजिना मुंदी आनी आसय दोंगरी सॅक्टर जुलयाची 20 तारीख ते भाशेन ऑर्गनायज कोत्ता. फंड रेजर कॅन्टीन विथ डिलिशियस आयटम 28 आनी 29 जुन्यांची काल आनी आयज. 5 सवेर जुलयाच्या आफ्टर द इवनिंग एंड मॉर्निंग masses part of the fundraiser are sale of t-shirts team on nature. Please do come and patronize for the canteen and t-shirts. 5 जुलयाच्या ऑल्टो सभा मिटींग सांजे 5 वरांचेर. कोण नवे ऑल्टो बॉयजांक सोदता तांणी येवचें. सवेर पॅरिश पासला एसेंब्ली 5 वरांचेर इगोर्जेन. भारताची डिटली पेटोवंक कोणाक खुशी आसा जाल्यार तुमचीं नांवां दिवचीं. तुमचे सोयऱ्यांक, इश्तांक, शेजाऱ्यांक, दुसऱ्या फिरगोच्या तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक. मी 6-5 तारखेर जुलयाच्या 8 वरांचेर सार्लेट गॉमिस हाचे पासत म्हयन्याचें. कुमदाद चिकोलना सांगलायता एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिटींग आहा 6 तारखेर जुलयाच्या 10:30 वरांचेर आमचे इगर्जेच्या ओसऱ्यान. कुमदुदीच्या चिलकोन ऑफिसाक तें कोण आहा तें सगळे शेअर होल्डर आहा तांणी तातूंत वांटो घेवचो. इगोर्जेंत आदार येयला. एक बरें देखणारान 10,000, एक बरें देखणारान 5,000. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F10 page number 9. F10.
पिता